मनोज परब माझ्या काळजात आसा, पूण पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना। पक्षा भितरल्यो अंतर्गत वादाचेर पयलीं पक्ष कार्यालयात वचून चर्चा करतलो, उपरांत ह्या विशीं स्पश्टीकरण दितलो, अशें आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें। मनोज परब हांणी राजीनामो दिले उपरांत बोरकार हांची कसलीच प्रतिक्रिया नाशिल्ली वा तांचो पत्तो नाशिल्लो, देखून तांचे भुमिकेचेर सगळ्यांचे लक्ष लागून उरिल्लें। ह्या सगळ्या प्रकारा विशीं आमदार विरेश बोरकारान आतां स्पश्टीकरण दिलां। पत्रकारांनी पक्षात चलिल्ल्या अंतर्गत वादा विशीं आमदार विरेश बोरकाराक धारेर धरलो तेन्ना विरेशान सांगलें, आपली भलायकी तपासपा खातीर आपूण गोंया भायर आशिल्लो। मनोज आपल्या काळजान आसा। तांणी दिल्ल्या राजीनाम्या खातीर आपल्याक दुख्ख जालाच, पूण पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना। पक्षा भितर चलिल्ल्या अंतर्गत वादाचेर आपूण पयलीं पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा करतलो, उपरांत आपली भुमिका स्पश्ट करतलो, अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें। हांव तुमकां बेजबाबदारपणान ते कमेंट आनी स्टेटमेंट दिवपाक शकना, कित्याक म्हाजो जो कॉन्स्टिट्युशनान आसा त्या पद्दतीन हांव जो ऑफिसान वचोन जे कितें आसा तें मांडटलो। म्हाजे प्रश्न आसा तो तेंचे प्रश्न आसा, बाकीच्यांचे कोणाचे प्रश्न आसा, आमच्या आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे तेही प्रश्न कितें आसा ना तेंच्यांनी मांडचे। आनी हे इट इज अ ओपन फोरम, इट इज अ तुमकां कितें आसा तें तुमकां मागीर हांव तुमकांय ब्रीफ करता, तुमकां कितें सांगपाचें आसा तेंय हांव तुमकां। खुबशे एलिगेशनां जाल्या तुजेर। पळय कशें आसा, एलिगेशन्स ही खुबशीं जाता, वयता, फाटीं येता, फुडें वयता, खुबशे ते चालूच आसता। पण हांव तुमकां तेजेर कमेंट करपाक शकना आतां, कित्याक लागून म्हाकाय पार्टी ऑफिसान वचोन, कित्याक तें सारकें आशिना जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान वचनासतना तुमकां एक स्टेटमेंट दिलो तशें जावपाक शकना। कितें आसा आमचें कितें म्हाजें कितें आसा तेंचेय पार्टी ऑफिसांचे ऑफिस बेररांचें कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन कितें आसा हेज पर द कॉन्स्टिट्युशन, हेज पर वॉट एवर तेंच्यांनी कितें मागलेलें आसा त्या पद्दतीन हांव उलयतलो। पळय कशें आसा तेकाच लागून हांव कितें म्हणटा की इंटरनल जे आमचे डेमोक्रेसी आसा तेजे बाबतीन हांव वचोन आमच्या पार्टी ऑफिसान वचोन जे प्रश्न आसा ते प्रश्न घेतलो, आयकतलो, तेंचेय कितें आसा तेंय आयकतलो आनी तेज्या बाबतीन मागीर तुमकां पळय मनोज परब आमचो लिडर, आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जे काम आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स जावं रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा आनी म्हाका दुख्ख खूब जाता, तशेंच तोवूय म्हाज्या काळजान आसा। आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें। अशें कांय ना वयर सकयल खूब कितें कितें जातलें, पण हांव तें तुमकां बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना आनी बेश्टेच तुमकां ते गांवार पडपा सारकें हांव करूंक सोदिना। मजगती आमदार विरेश बोरकार काँग्रेसीत प्रवेश करतलो ह्या वावड्यांक विरेशान पूर्णविराम दिलो। आपूण हेर खंयच्याच पक्षात प्रवेश करचो ना अशें स्पश्ट करीत 2027ची विधानसभा वेंचणूक आपूण आरजीपीच्या तिकेटीचेरूच लढयतलो अशी ठाम भुमिका आमदार विरेश बोरकारान मांडली। अफवा घालता आनी कितें कितें घालता, हांव काँग्रेसीन वयतलो, हांव आनी खंय वयतलो, अशें तशें जाता अशें कांयच ना। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वांगडा जे आमी स्थापीत केल्ली आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर। आमकां खबर आसा काँग्रेस कशी आसा, बीजेपी कशी आसा, हें सगळें आमकां खबर आसा। सो हेजेर हांव आनीक प्रश्न तुमी ज्या तरेन सांगलेले आसा हांवें प्रत्येक जाणान जाता तितले प्रमाणान म्हाजे प्रश्न तुमचे आन्सर केल्ले आसा। पण एकूच तुमकां सांगता की गोंय हें उरपाक जाय, गोंय राखपाक जाय जाल्यार आमी एकजूटपणान हें काम करचें पडटलें। आयज गोंयांत कितलेशे विशय आसा, हे विशय आमी हायलायट करूंक जाय। आयज 39A सारको जो ज्वलंत विशय आसा हो ज्वलंत विशय गांवांनी व्हरपाचो प्रयास आनी जो लोकांक मेळपाचो आनी लोकांक घेवन आमी हे जे नाका जाल्ले जेंच्यांनी एमेंडमेंट हाडल्या, कायदे हाडलेले आसा हे भायर मारपाचो प्रयत्न जो आसा आमी करता। एकंदरीत पळयलें जाल्यार मनोज परबान पक्षाच्या कांय वांगड्या आनी आमदारां आड फेसबुकार पोस्ट घातले, पत्रकार परिशद घेतली, पूण मनोज आनी ताच्या वांगड्यांनी विरेश बोरकाराचेर इतले आरोप करूनय तांणी आयज पत्रकारांक जाप दितना पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना म्हूण सांगलें। एके वटेन पक्षाचो अध्यक्ष आशिल्लो मनोज परब राजकारणांतल्यान संन्यास घेवन मेकळो जालो, जाल्यार दुसरे वटेन विरेश बोरकाराची ही भुमिका। विरेशाच्या हे भुमिके वयल्यान मनोजाचे परस ताची प्रतिमा बरी आशिल्ल्याचे तो दाखोवपाक सोदता काय कितें असो सध्या प्रश्न पडला। तशेंच मनोज परब आनी ताच्या वांगड्यांनी पक्षा भितरले कोफुसा भायर घालप चुकीचे अशें विरेश बोरकार दाखोवपाक सोदता काय कितें असोय प्रश्न पडला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।